Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडोयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात. भुकेल्यांक खावंक दिशात आनी होंतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या उजवाडा सारको पोरजोळतलो. सर्वेस्पोर तुमकां सोदांच वाट दाखयतलो. तुमचो ओत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घोटाय दितलो आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकी जातोल्यात, कोदींच सुकून वचोना तसले झोरी सारकी. आदी गोठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतोल्यात. आदल्या बुन्यादीचेर नवीं घरां उबीं करतोल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मोडिना जाशात आनी त्या दिसा वावर कोरिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पोराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागोना जाशात, तुमचो धंदो चलोयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्पोरा सोवें तुमकां संतोष मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्पोरान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळदिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. तुजे बोगोर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकांच उलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोष तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास धरून घालता सायबा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्पोरा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. उद्गार. पातक्याचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पोर. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजू भायर सोरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोंड वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोंड वसूलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें, दोंड वसूलदारां आनी वायटोव्यां बराबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाळ करून जेजून तांकां म्हळें, बरीं आसुल्यांक न्हय पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. हांव सुगणीं मनशांक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, हो पळय हांव हांगाच आसा. इजायस 50:8 वोळ 9. नियाळाक आधार. एक गांवांत घोव आनी बायल रावतालीं आनी तांकां भुरगीं नासलीं. जायतीं वर्सां सोरोन गेलीं. तीं देवाक सदांच आपल्या भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण मागतात. एक भुरगें पोसूंक सोदतना जायत्या अडचण्यांक फुडो करूंक पडटा. अशेंच तीं वालांकणी मायेचें दर्शन घेवन परत घरा येतना तांकां भुरगें आपणावंक फोन येता आनी तीं वचोन त्या भुरग्याक आपणायतात. आयच्या पयल्या वाचपांत देव आमकां उगडास करता. आपल्याक उलो मारतल्यांक आपूण केन्नाच सांडचो ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्या फाटल्यान येयात म्हूण उगडास करता. लेवी आपलें सगळें सांडून जेजूच्या फाटल्यान वेता. तो वायट स्वभावाचो मनीस आसलो. तोरूय जेजू जाणा जावन लेवीगेर जेवणाक हाजीर जाता आनी तांकां तारण दिता. आमच्या जिवितांत वायट करतल्यां सवें समजीकायेन सोंसणीकायेन तांकां सांगातान घेवया. न्हय तांच्यो चुकी काडून तांकां सकला उडोवचे सुवातेर आमचो हात दिवन वयर काडुया. मोगळ्या बापा, पातकांच्या भारान आसलेल्या भावा भयणींक आमच्या मागण्यांचो आदार दिवंक आमकां मागण्यांची मनशांक कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.